भारताचे पहिले मानवी अंतराळ मिशन गगनयानावरती 4 अंतराळवीरांचो प्रधानमंत्री मोदीन केलो बहुमान। कॅप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन, शुभांशु शुक्लाची ओळख जाहीर। प्रत्येक बुथार 51% मता काढपाचे कार्यकर्त्यांक टार्गेट। महाराष्ट्र भोवडे वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। 2014 आदलो भारत आणि आताचो फरक भुरग्यांक सांगात। गोवा बोर्डाची 12वीची परीक्षा आज सावन 18 मार्चाक सोपता। अनुपरीक्षेक 17,947 भुरगी, 20 केंद्रांचेर परीक्षा। माल येरादारी गाडयांसयत सहित रेंट कॅबांक स्पीड गव्हर्नर सक्ती। सहाय्यक येरादारी संचालकांनी तपासणी करून 11 मार्च मेरेन रिपोर्ट दिवचो, येरादारी खात्याची ऑर्डर। केंद्रान सेपरेटिस्ट ग्रुप जमाते इस्लामी जम्मू अँड काश्मीरावेली बंदी आनीक 5 वर्षां वाडयली, घर मंत्र्यान दिली माहिती। कासरपाल दिवचले गावठी बॉम्ब फुटून सुण्याचो पेटो गेलो। खंयच्यान तरी बॉम्ब घेऊन लोक वस्तीत दवरिल्लो रानदुकराक सुण्याच्या तोंडात फुटलो। म्हऱ्याकूच खेळटाली भुरगीं, वेळ बरो। स्मार्ट सिटीची कामां तडीक लावपाचेर फोकस। कार्निवल मळ्यातले जात्रेक लागून मदीं काम बंद, शिगम्याकूय बंद। स्मार्ट सिटी एमडी आणि चीफ सेक्रेटरीची रिव्ह्यू बसका। गोवा ऊस उत्पादक संघटना संजीवनीच्या शेतकार समितीन गोंय सरकाराची ऊस उत्पादक सुविधा समिती सोडली। 2 वर्षां जाली सुविधा समिती ऊसकारां खातीर कांयच करूना। गोंय सरकाराचे 4 दिसांचे पंचायत चलो अभियान सुरू। सार्वत्रिक प्रशासन खात्यान मंत्र्याक पंचायती आणि पालिकांक भेट दिवंक सांगल्या। 1 मार्च मेरेन अभियान। काय बेकायदेशीर आस्थापना सापडनात त्या खातीर सील करूना म्हूण सांगपी हणजूण पंचायतीक हायकोर्टान सोडली। बारीक सारीक लोकांची सील वजनदारांक सांबाळप खपोवन घेवचे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तामिळनाडूत एमजीआरान घराणेशाहीचे राजकारण केले ना। प्रधानमंत्री उलयलो। आज 17,300 कोटींचे प्रकल्प लायतलो चालीक। बिहारात राजदचो फुडारी तेजस्वी यादवाच्या पोलीस एस्कॉर्ट गाडयेक अपघात। 1 होमगार्ड सोपलो, 6 पोलीस जखमी। यादवाची राज्यात जनविश्वास यात्रा। महाराष्ट्रात काँग्रेसीक अनेक एक धपको। चव्हाणा उपरांत बसवराज पाटीलान सोडलो पक्ष, बीजेपीत गेलो। 2 फावट औसा मतदारसंघाचो आसलो आमदार। आपान दिल्ली आणि हरियाणा लोकसभा वेंचणुकीचे उमेदवार केले जाहीर। काँग्रेस आणि आप एकठांय वेंचणूक लढयतले। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो सगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांक आज सावन 6 मार्च मेरेन आपल्या कॅम्पसात मतदार जागृताय कार्यावळी करपाचो निर्देश। बंगालच्या राज्यपालाची ममता बॅनर्जीक 72 वरांची डेडलाईन। संदेश खाली प्रकरणाचो मुखेल आरोपी शेख जहानाक 72 वरां भितर अटक करपाचे निर्देश। चंदीगड डेप्युटी मेयर वेंचणूक धुकल्ली फुडें। आप आणि काँग्रेस दोनूय पक्षाच्या कॉर्पोरेटरांनी वेंचणुकेक मारली कूस। चंदीगड महापौराचो सोपूतविधी धुकल्लो। लिकर पॉलिसी स्कॅमाच्या केशीत दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक ईडीन काढल्या 8वे खेप समन्स। 4 मार्चाक हाजीर रावपाचो आदेश। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर लोकसभा वेंचणूक लढयतले। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीचे शिनाल। सीतारामन बेंगळुरूसान, जयशंकर चढ करून दिल्ली। शेअर मार्केट गिरणान उक्ते। निफ्टी 22,203, सेन्सेक्स 73,116 चेर उक्तो।